वेगवेगळ्या गावांत आणि आमच्या बरोबर आसा आमचे शेतकार भाव नितेश बोरकर. तुम्ही नितेश बोरकराक वळखता आसतले कारण तो आमचो तिसवाडी तालुक्याचो हेड जावन आसा. आमच्या शेतकाराचो रेव्होल्युशनरी वुमन्स थ्रू जी इनिशिएटिव्ह चलता आमचे शेतकार, तितून जर सगळ्यान एक मेन मेंबर जेणी हे सगळे उभे केला, झिरोतल्यान उभे केला असो कोण जर म्हणपाक शकता तुम्ही जाल्यार तो जावन आसा नितेश बोरकर भाव. आणि आयज आमी त्याच्या शेतान उभी आसा हांगासर बानान आणि आमी तेजे कडल्यान जाणून घेवया की तेणी आमच्या शेतकाराक कितें कितें करपाचें चिंतला, कितें कितें अजून मेरेन केला, तेचे बॅकग्राऊंड आणि तेचे विजन कितें आसा गोंयच्या शेता खातीर आणि फार्मिंगा खातीर. नितेश बाब, सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार म्हाका सांग की तूं शेतान कसो येयलो, तूं शिकला आसतलो असो तुजें बॅकग्राऊंड कितें आणि शेतान येवपा फाटल्यान तुका मोटिवेशन खंयच्यान? हांवें ऑटोमोबायल इंजिनियरींग केल्या आणि मागीर इन्शुरन्स कंपनीन आसलो मागीर आमी क्वीट केलो जॉब. मागीर लायक फार्मिंगेन जेन्ना हांवें ऑटोमोबायल इंजिनियरींग केली आनी जेन्ना आमी स्टार्टींग रेव्होल्युशना चल्ले, जेन्ना मनोज, हांव, विरेश, विश्वेश, तेन्ना आमकां दिसलें की आमी कितें करूंक शकता बाबा, कशें भुरग्यांक इम्प्लॉय करूंक शकता. आनी आमचे कडेन चड ऑप्शन अशें पळोवंक गेल्यार अशें जर आमी जॉब दितले खंय भुरग्यांक अशें खंयच मेळनासलें आमकां. सो आमी चूज केलें की फार्मींग सेक्टर आमकां खूब आमचे कडेन असो पडींग जावं लागला. आनी भायर बीन पळयत तुमी महाराष्ट्रा कडे ते फकत फार्मिंगेचेर जगता आनी कितें तरी तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळटा, जनरेट जाता थंय, नाजाल्यार कितें तेंचे पोटाचें जावंक शकता. सो आमी ते पळोवन आमी फार्मिंगेन जाले आनी तितून आमी फार्मिंग लायक कशी करुया, आमी हांगा एक डिफरंट टायप फार्मिंग जावंक जाय कशें दिसलें आमकां. लायक थोडे आमी हें केले की लायक न्यू प्रोजेक्ट हाडले की दुसऱ्या भुरग्यांक आमी कशें इन्कम जनरेट. आतां गोंयांत थोड्या भुरग्यांक जास्त मातशे कमी पयशे दिसता फार्मिंगेक लागून, सो फार्मिंगेन येवंक सोदिना. सो आमी तांकां लागून आतां स्ट्रॉबेरी फार्मिंग स्टार्ट केली की आमी तेजी रिसर्च केली कशी जाता गोंयांत स्ट्रॉबेरीज, वॉटरमेलन, येलो वॉटरमेलन, मागीर आनी कसले कसले झुकिनी, थोडे क्रॉप्स अशे एक्सपेरिमेंट केले. आनी तेजे नंतर आमी आतां लायक पोल्ट्री फार्मिंग, डक फार्मिंग, मागीर मशरूम फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट हेजेर आमी कमर्शियली आतां आमचे चालू आहा. लायक आनी फिश फार्मिंग एक आसा. आमी आयकला नितेशा कडल्यान आणि विरेशा कडल्यान आमच्या आयकला की एक इंटिग्रेटेड फार्मिंग. आमकां सांग नितेश की ते इंटिग्रेटेड फार्मिंग म्हटल्यार कितें आसता? इंटिग्रेटेड म्हटल्यार सगळे कितें फार्म जाग्यार हाडटा आमी. लायक इंटिग्रेटेड फार्मिंग म्हटल्यार कितें आमकां सगळे आमकां मेळोंक जाय, भायले कांय हाडूंक पडोंक जायना. आनी तितून फार्मराक आतां कितें जाता, एकूच कितें तो मोनोपॉली क्रॉप रोयता नाल्यार ताका लॉस जावंक शकता. सो आमी डिजायन केला की इंटिग्रेटेड फार्मिंग गोंयांच्या फार्मरांक जायूच. सो आतां आमी आमचो प्रोजेक्ट आहा आरजे इंटिग्रेटेड फार्मिंग, नांवूच आमचें आरजे इंटिग्रेटेड फार्मिंग. हो प्रोजेक्ट आमी लॉन्च करपा आहा. सो तितून कितें सगळे भुरग्यांक एकूच जाग्यार मेळटले. लायक डक्स फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मागीर फिश फार्मिंग, एक्झॉटिक व्हेजिटेबल्स, काव फार्मिंग, गोट फार्मिंग, वर्मी कंपोस्ट, मागीर तेजे डिफरंट यूज एंड प्रोडक्ट थंयच सगळे एकूच जाग्यार आमी दाखयतले तांकां कशें करपाचें ते. सो आमकां हितूंतल्यान कळटा की जेन्ना खंयच्याय मनशा कडेन जागो कमी आसता पूण ते कमी जाग्याचेरूच तो चडान चड पीक कशें घेवपाक शकता. डिफरंट टायपाचे आतां पयलींच्यान आमी पयर येयला की आमचे शेतकार मिरसांगो लायता, मदीं मदीं थंयसर वाली बी लायता. सो होच कन्सेप्ट नितेशान परत एकदा आपल्या तरेन तेणी डिफायन केल्लो आसा अशें म्हाका दिसता. आतां आमी तेजे कडल्यान आयकला की तो खंयसर मदीं कॅप्सिकमाची झाडां लायता, मदींच खंयसर तरी मिरच्योची झाडां लायता आणि मदींच तो वॉटरमेलनाच्यो वेली सोडटा. सो हे एक खूब बऱ्या तरेन तेणी जागेचो आपल्या यूज केल्लो आसा. नितेश बाब, तूं फिश फार्मिंग हेच्या बद्दल कितें आमकां सांगपाक सोदता? गोंयांत कितलो स्कोप आसा फिश फार्मिंग? फिश फार्मिंग गोंयांत तर ह्यूज स्कोप आहा आनी गोंयकारांक नुस्तें जायूच. आतां कितें जालां, आमचे जितले भुरग्यांक आतां फिश फार्मिंगेक लागून तशी ट्रेनिंग मेळना आनी तांकां फायनान्स मेळना म्हणून उरला हे सगळे. सो फिश फार्मिंग एज अ कमर्शियली करूंक जाता भुरग्यांनी. इवन आतां खूब डिफरंट मेथड येयल्या फिश फार्मिंग करपाचे.
सो तितूंतलो एक खंयचो तेंचे एज पर तेंचे कडेन जागो कसो आहा कितें आहा तितून ते करूंक शकता. आम्ही नितेश बोरकराचे एक इनोव्हेटिव्ह एक्सपेरिमेंट आयकल्लो लास्ट इयर जेन्ना तेणी येलो वॉटरमेलन विकयल्ले. हांवें जाल्यार म्हाज्या लायफान फर्स्ट टायम येलो वॉटरमेलन पळयल्ले आनी अशेच इनोव्हेटिव्ह आयडियाज तेजे कडल्यान मेळत रावतले अशें हांव आशा करता. हांव नितेश बाबाक विचारूंक सोदता की गोंयान जेन्ना सगळ्या लोकांनी शेतां आपली पडींग सांडलेली आसा तेन्ना तो ह्या शेत करपाक म्हणून फुडें सरला. आमच्या शेतकारांसाठी इतली बरी इनोव्हेटिव्ह जी आयडिया आसा रेव्होल्युशनरी वुमन्साची ती घेवन तो फुडें सरला. आयज भुरग्यांक सोर्स ऑफ इन्कम कितें तरी जाय आसलो. कोविड काळान खुबश्या लोकांचे बिझनेस बंद पडले, खुबश्या लोकांचे जॉब्स गेले. सो ह्या आमच्या शेतकार इनिशिएटिव्हा अंडर खुबश्या भुरग्यांनी शेत रोवपाक स्टार्ट केला. एक नितेश बोरकराक इन्स्पिरेशन दवरून त्याच्या कडल्यान गायडन्स घेवन खुबश्या लोकांनी आपले लायव्हलीहूड चलयला ह्या कोरोनाच्या काळात. सो हांव तेजे कडेन एक तेका थँक्यू म्हणपाक सोदता की तेणी एक वाट दाखयल्या आमच्या युथाक की आमचो गोंय सेल्फ सस्टेनेबल कसो करपाचो. आमी जेन्ना गोंयचे फूल लोक भायल्या भाजयेचेर भायल्यान जे कितें सगळे इम्पोर्ट जावन येतात तेचेर जेन्ना डिपेंडंट आसा तेन्ना गोंयानूच आमी सगळे पिकोवन आमी सेल्फ सस्टेनेबल कशी जावपाक शकता ही एक वे तेणी दाखोवन दिल्लेली आसा. एक लास्ट क्वेश्चन हांव नितेशाक विचारूंक सोदता की नितेश तुका गव्हर्नमेंटा कडल्यान कितलोसो सपोर्ट मेळटा ह्या शेत करपाक? गव्हर्मेंटा कडल्यान झिरो आणि एक्सपेक्ट करिना गव्हर्मेंट कितें सपोर्ट करतलो. आतां भुरग्यांनी आपल्या पांयान कितें जाता तशें पयशे ना थोड्या पयशांनी सुद्दां स्टार्ट करपाचें पण आपल्या हितून दुसऱ्यांक रावपाचें ना. दुसऱ्यांक रावल्यार थंयच उरतलो आनी गोंय आमचें कितें वर्ल्डाचें कितेंय जावंक शकता अशें तुमी धरा मतीन आनी फुडें सरा. तुमचे कडेन सगळें जातलें की गोंया हेजो ह्यूज मार्केट आहा. सो व्हेजिटेबल्स, एक्झॉटीक व्हेजिटेबल, ऑर्गेनीक फार्मींग. सो आमकां ते सारखे एक चॅनलान घालूंक जाय, मार्केटींग करूंक जाय सारकी प्रॉपर. आनी गोंयान टुरिझम येता तो आनी तो इंडियन आनी कसो येयना इतलो टुरिझम. आमी तेजो बरे तरेन यूज करूंक जाय आनी आमी तांकां आमची एग्रो फार्म्स दाखोवन ते टुरिझम वाडोवंक जाय. डिफरंट तांकां आमी प्लांटेशन दाखोवंक जाय आमची डेव्हलप करून आनी तांकां ऑर्गेनिकली आमकां आमचे कडेन जे कितें ऑर्गेनिकली जाता तशें. आतां आमचो क्लिल्टन तो फीश फार्मींग कोणाक फीश फार्मिंगेचें करपा ना क्लिल्टन ताका कॉन्टेक्ट करपाचें. आनी कोणाक पोएट्री फार्मिंगेन चड इंट्रस्ट आहा ताका डेरल बाबाक कॉन्टेक्ट करपाचें. आनी तशेंच आमचो मशरूम आहा एकटो सो गौरेश बाब. सो कोणाक मशरूम ऑर्गेनीक मशरूम करूंक जाय नाल्यार ऑस्टर नाल्यार गौरेश बाबाक कॉन्टेक्ट. वामी कंपोजर्स आहा आमचो दिनेश केरकर, तसोच अश्वेक आहा. सो अशें सो त्या प्रमाणे तुमी खंयची कॅटेगरीन बसता. आपण बाबा आपणाक इंट्रस्ट आहा फीश फार्मिंग, आपणाक इंट्रस्ट आहा पोएट्री फार्मिंग, आपणाक इंट्रस्ट आहा मशरूम करपाक आनी कितें. सो तशें आमी तांकां भुरग्यांक दवरल्या की ते तुमकां डायरेक्टली तुमकां ट्रेनिंग दिवपाक आनी तुमकां आनी तेजी म्हायती दिवंक. आनी आमचें गोंय सस्टेनेबल आनी इंटिग्रेटेड फार्मिंग, ऑर्गेनीक फार्मिंग हे करपाक तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय. आनी आमकां एक थोडे 2-3 वर्सां भितर 2000 फार्मर आमकां रेडी करूंक जाय. थँक्यू नितेश बाब. खूप सुंदर अशी माहिती दिला आयज नितेश बोरकरान आमकां आणि एक खूप सुंदर मेसेज दिला ती म्हटल्यार आमच्या गोंया सारख्या मातयेन आमच्या ह्या भूमीन कितेंय पिकू शकता. फक्त एक इच्छा शक्ती जाय आमच्या युथाकडे, आमच्या गोंयकारांकडे एक विश असपाक जाय, विल पॉवर असपाक जाय की आम्ही हांगासरल्यान कितेंय पिकोवंक शकता. आणि हांव नितेशाक कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता की तो फुल्ली ऑर्गेनीक फार्मिंग करता. तो खंयच्या तरी कशा तरी तरेन आमचे गोंयची जी माती आसा पळय तेतून केमिकल यूज करून त्याची वाड लायना. आमची माती एक प्रोटेक्ट करपा खातीर तो हातभार लायता. म्हणून हांव नितेशाक थँक्यू म्हणपाक सोदता. थँक्यू नितेश बाग. आणि तुका ऑल द बेस्ट तुज्या फ्युचर करियरा खातीर. अशेंच आमचें गोंय ग्रीन करपाक तूं हेल्प करची अशें हांव देवा कडेन मागता. थँक्यू. Okay.